न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडलें तें ताचो आमी थोडक्यात नियाळ घेवया। राती मांद्र्या भाजप मंडळाचो बसका जाली आणि ह्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचें विधान केलां की मांद्र्या 2027च्या इलेक्शनान खंय मांद्र्यान कमळ फुलयतले अशे तरेचें विधान केलेलें आसा। आतां आमी आयची अपडेट घेवपा खातीर या विनायका कडेन। आजची सगळ्यांत म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार पाट्यार जी पार्किंग एरिया आसा तेचेर सद्या आमकां वेगवेगळे व्हडले लोखणाचे सामान दिश्टी पडटा। सेंट्रल लायब्ररीच्या फुड्यान ही पार्किंग आसा ती पार्किंग खरें म्हणल्यार लोकांक खातीर केल्ली। ते वेगवेगळ्या ऑफिसांनी कामाक येवपी लोक आसतले किंवा सेंट्रल लायब्ररीन येवपी लोक आसतले, आर्ट एंड कल्चराच्या फंक्शनाक येवपी लोक आसतले, हेंच्या खातीर ती पार्किंग एरिया आसली। पूण फाटली 2 वर्सां जाली थंय एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर त्यांनी ही पार्किंग एरियाची एक सायड जी आसा ही ऑक्युपाय केल्ली आसा आणि ह्याच्या खातीर पार्किंगची समस्या व्हडली थंय निर्माण जाल्या। आमी जर पळयलें जाल्यार त्या पार्किंग एरियेन व्हडले लोखणाचे फेन्सिंग म्हणा दवरलेले आसा। तशेंच फुटपाथाचेर त्यांनी लोखणाचे खांबे दवरलेले आसा। खरें म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट जो चालू आसा तेच्या भितून तांकां एरिया आसा पूण त्या एरियेन दवरचे सांडून त्यांनी ते भायर दवरल्या कारणान पार्किंगेक व्हडलो प्रॉब्लेम निर्माण जाता आणि हेचेर आमी आयज एक स्टोरी केल्या। ती स्टोरी तुमकां सदाच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। विनायकान ही एक स्पेशल स्टोरी केलेली आसा ती तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया दिप्ती कडेन आणि ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। फाटल्या 3 अधिवेशनांची दिल्ल्या आश्वासनांचो नियाळ घेवपा खातीर सध्या एश्युरन्स कमिटीची जी आसा ती बसका सुरू आशिल्ल्यो। सो सरकारान जे आसा ते 90% आश्वासनां पुराय जावपाचेर भर दिवपाक जाय अशें विधान जे आसा ते सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्लें आसा। तर कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता की ही ज्यो फाटलीं 3 अधिवेशनां जालीं तातूंत 60% आश्वासनां जी दिल्लीं ती पुराय करपाचो यत्न केल्लो आसा आणि फुडें जी सविस्तर ही अहवाल येतगीर फुडें कितें तें स्पश्ट जातली। ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत दिल्ली गेले आणि तांणी दिल्लीन वचून गृहमंत्री अमित शाहची भेट घेतली आणि वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केलेली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या संजना कडेन। मडगांव शारा सयत फातोर्डा मायणा कुट्टरी आणि पुराय साश्ट दर्यादेगेची जापसालदारकी सांबाळपी मडगांव उजो पालोवपी दळान वर्साच्या सुरवेक एक बरी कामगिरी केल्या। तांच्यांनी जानेवारी आणि फेब्रुवारी म्हयन्यांत एकूण 131 आपतकालीन घडणुको हाताळ्ळ्या आणि हातूंतल्यान तांच्यांनी 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक तांकां येस आयिल्ले आसा। दुसरे वटेन मडगांव उजो पालोवपी दळ अत्याधीक सुविधांनी सज्ज आसा आणि तांचे कडेन बरे तरेची इक्विपमेंट्स सद्या आसा। हे विशीं सविस्तर आमी खास रिपोर्ट केला तो तुमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो। तर ह्यो स्पेशल रिपोर्ट तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन आणि ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। कुंकळे वाठारांत आशिल्ले चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या पार्का भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ले सामानाची सद्या वायट स्थिती आसा। देखून ह्या पार्काचे दुरुस्ती आनी सोबितीकरण करतलो अशें आश्वासन आमदार
युरी आलेमान दिल्ले आसा. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सावर्डे पंचायत वाठारांत सरकाराच्या जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिराखणीचेर खण खातें आनी कुडचडे पुलिशेन सोमारा धाड घातिल्ली आनी ह्या धाडीत 17 पावर टिलर मशीन JCB ट्रिपर ट्रका सयत जनरेटर सील केल्ले आसा. ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां सातवाराचेर पळोवंक मेळटल्यो. तर आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मांद्र्या जुनसवाड्या वयलो जो लोखणाचो पूल आसा ताची सद्या अवतिकाय जाल्या, ताचे जॉयंट सुटल्यात आनी थंय जे मांद्र्या दर्यादेगेर जे पर्यटक आसात तांकां थंयच्यान येवपाक तांच्या मनांत भिरांत आसा आनी तांच्यांनी भिरांत उक्तायले. तशेंच थळाव्यांनी तो पूल मागला की तो पूल बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. तर आतां तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी नक्कीच आतांच्या बुलेटिनाक पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.